वास्कोतल्या 27 वर्सां पिरायेच्या अशरफ सलीम सुनार खान या दुबावित आरोपीक एनडीपीएस प्रकरणात कल्याण रेल्वे पोलिसांनी मायना कुट्टरी पोलिसांच्या मजतीन नुव्या वाठारात अटक केलो। या दुबावित आरोपी आड वेगवेगळ्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला। फुडल्या कायदेशीर कारवाई खातीर कल्याण रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात दिला। कल्याण रेल्वे मुंबई पुलिस आणि मायना कुट्टरी हे पोलिसांनी केल्ल्या एका जॉयंट ऑपरेशना भितर काल नुवें साकून अशरफ सलीम सुन्नर खान 27 वर्सां आता अटक केल्ली आसा आणि ताका ते मुंबई घेवन गेल्ले आसा। हाजो इन्वॉल्वमेंट गांजाच्या तस्करी भितर आसा असो ताचेर आरोप आसा। कल्याण पुलिसांनी कांय दिसां पयलीं पुलिसाच्या 10 जाणांक मोठ्या प्रमाणात म्हणजे खूब किल्लांनी गांजो असो धरिल्लो आसा। खूब मोठो क्वॉन्टिटी गांजो धरिल्लो आणि तांची जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना तांकां कळून आयलें की हो गांजाची डिलिव्हरी जी आसा ती गोंयांत दिवपाची आशिल्ली आणि तातूंतलो एकटो आशिल्लो तो अशरफ आशिल्लो। तांचे कडेन तांची बँक ट्रान्झॅक्शनूय तांकां मेळ्ळें, तांचो मोबायल नंबराचेर सगळें तांकां पुलिसाक सांपडलें आणि हो एविडन्स घेवन ते गोंयांत आयले आणि मायना कुट्टरी पुलिसाक कॉन्टेक्ट केलो आणि ह्या भुरग्याक तांणी अटक केल्ली आसा। हो भुरगो एक्चुली रावपी न्यू वाडे वास्को हांगसरलो आणि तो सद्या नुवें एरियाक ताचें वास्तव्य आशिल्लें। आनीकय कांय जाण आसात ते ह्या प्रकरणा भितर तांकां जाय आसा, पूण सद्याक ते फरार आसात अशी माहिती पुलिसां कडल्यान मेळिल्ली आसा। सो जॉयंट ऑपरेशना भितर हें जें जॉयंट ऑपरेशन आशिल्लें तें मायना कुट्टरीचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हाच्या मार्गदर्शना खाला जालें आणि तांणी सद्याक ह्या एक्युजाक धरिल्लो आसा। खूब मोठ्या प्रमाणात जो गांजाची ऑर्डर त्या अशरफान तांकां दिल्ली, ओडिशाच्या ताचे जे एजंट आसा तांकां दिल्ली आणि ते हांगा पावपाक आशिल्ले, पूण वाटेर ते दोनी तस्करांक कल्याण पुलिसांनी रेल्वे स्टेशनार धरले आणि ताचे नंतर ताब्यात घेतले। एक मोठे रॅकेट सद्याक उद्ध्वस्त जाल्लें आसा। म्हणटकच ती खातीर मायना कुट्टरीच्यान हांव गौरव प्रभू उलयतां।